जाको बाब देव बरें करूं. देव बरें करूं तुका. देव बरो दीस दिवं तुका. तुकाय दिवं. हांव एकदम खुशाल आयज तुजो असलो मनीस म्हाज्या सामकारा बसलो म्हणून. यू नो वॉट, एक तेंप आसलोलो प्रिन्स जाकोबाक पळोवपाक आमी शेतांतल्यान बसून धांवताले आनी आयज हो मनीस इन पर्सन म्हाज्या फुड्यान आहा जो संवसाराचे फिल्म स्टार आनी तियात्रिस्टांची इंटरव्यू घेता. आयज हांव तुजी घेता. हे व्हडले भाग म्हाका खरेंच. अँथनी बाब, म्हाका एक भाग तुजे बरोबर बसोन भासाभास करपाक, कारण तुवेंनूय आमच्या गोंयच्या खातीर जायतें योगदान दिलां. देव बरें करूं जाकोब बाब. आनी ही उतरां तुज्या तोंडांतल्यान येवप म्हणजे एक सारको शिक्को पडलो म्हाजेर दॅट येस, जो संवसार कितें म्हणटा तेजेर तेणें कन्फर्मेशन कशें मारलें. अँथनी बाब, जर मनशान कोणें कितें केलां तें केलांच न्हू, कोणाच्यान नेगार वचोंक जायना. आयज मरे आमी इनफॉर्मल इंटरव्यू कशी करतात पॉडकास्ट. हांव मातशें फॉर्मल येयलां. ना ना हांव सदांच हांव ना तुज्या हांव हांव सदांच जाणा खंय न्हू. वयता तेन्ना फॉर्मलूच वयता. हांव येयल्लो कित्याक एक तियात्रिस्ताचो टिंट दिसतलो म्हण आयज हे शर्ट घातलेले हांवें. ओके. इतलेंच. बट यू यू हॅव टू बी फॉर्मल बिकॉज कित्याक मरे तुजो तो स्टँडर्डूय आहा न्ही. आयज गेस्ट कमी उलयता आनी होस्ट चड उलयता. पयर एक इंटरव्यून हांवें आयकलां तुजें तें. हांवें म्हणूंक ना, तें म्हजो इंटरव्यू घेतात त्या घेतात मनशान तेणें म्हटलें. म्हणलां. हांव होस्ट पळय तो म्हण लागलो, यार होस्ट आपुणूच आपुणूच दुसऱ्याक उलयतात उलोवपाक म्हूण. दिना. पळय तो आमचो हो तो रुजार ते रुजार त्या बेनावली. तो आयज ती संदी हांव तुका दिता. हांव 2 लायनीन प्रश्न घालता. तूं तेजेर 4-5 प्रश्न आसतले. पयलो प्रश्न म्हणजे प्रिन्स बाब जाकोब बाब, म्हाका एक सांग, म्हाकाच लागून न्हू, आख्ख्या गोंय आनी हे संवसाराक लेट द पीपल नो तुजी जर्नी, तुजी यात्रा फ्रॉम चायल्डहूड बर्थ टील डेट. आज हिंगा बसो पासून खंयच्या स्कॉलान गेलो, कॉलेज कितें केली, भुरगीं कितें, फामील कितें, हेजेर. हांव इस्कॉलाक आमचें प्रायमरी फातोर्डा रोझरी स्कुलान, ताजे उपरांत मागीर होली स्पिरिटान थंय SSC पासून शिकप केलें. ताजे उपरांत डॉन बॉस्कोन 2 वर्सां टॅक्निकल शिकप केलें. थंय मागीर शिकोवपाक लागलो. पूण एक वेळ असो येयलो की हांवें डिसायड करपाचें आसलें की तियात्र करूं वो शिकोवपाचें करूं. सो म्हजें डिसिजन जालें की हांवें तियात्र करचें म्हणून. सो हाका लागून हांव तियात्रांतूच आयलो. आतां तियात्र एट द एज ऑफ 13 हांव नाचोंक लागलोलो. एट द एज ऑफ 13. सो तेज्या उपरांत मागीर SSCक लागून मातशें 2 वर्सां 3 वर्सां गॅप घेतलें आनी मागीर हांव सारको फूल फ्लॅश तियात्रांत आयलो. पयलो म्हजो तियात्र रुजार डायस हाचो तियात्र चूक हांवें सादरलें. तितूंत हांव एज अ चायल्ड आसलें. तेज्या उपरांत मागीर लिगोरीक जेजूस म्हाका पाव हो म्हजो पयलो तियात्र ताका. तेजे उपरांत तेजे 2-3 तियात्र केले. उपरांत रोसफंजाक, उपरांत रुजार रॉड्रिग्जाक नाचलो. म्हाका भाग मेवलें आमचे जासिंत वाजाचो तियात्र एक नाचपाक भितीदार म्हणून. ताज्या उपरांत 1985 वर्सा हांवें म्हजो पंगड घडलो. भाव आनीक हांव आनीक मिलाग्रीस क्रिस्ता म्हणून ही एकठांय जावन आनीक पंगडाक नांव दिलें प्रिन्स जेकब प्रोडक्शन म्हणून. आतां म्हाका ताजे उपरांत काजार जालो. म्हजी बायल वेल्लेची पूण मडगांव रावतली. म्हाका तीग भुरगीं. बायलेचें नांव कितें? सिंथिया डायस. वेल्लीची ती पूण मडगांव सेटल जाली ती. आतां म्हाका 3 जाण भुरगीं आसा. एक ज्युअल, दुसरें एमरल्ड, तिसरो चेडो जेसन. तांकां भरपूर शिकयल्या. कारण म्हाका दिसता अशें की शिकप म्हणटा तें गरजेचें. जाता तितलें शिकोवंक घडपाचें. व्हेरी गुड. जोल्म खंय जाल्लो तुजो? हांव जल्म फातोर्डा. एक्चुअली हांव नातू पर्रेचो. पार्रा. माय म्हजी पार्राची आनी पाय म्हजो शेपाय म्हजो कोलवेचो. सो हांव नातूय कोलवेचो. पूण आमी सेटल जाल्लीं आसात फातोर्डा. एक बरी जिमलेट एमॅलगमेशन जालें. नॉर्थ मीटिंग साउथ. व्हेरी गुड. तुज्या भुरग्यांक म्हूण तूं एकले चेडवाक वोकोता ज्युएलाक. हय. कार्मल कॉलेजीन शिकताले. ते म्हाजे चेडवा बराबर आहलेले. दॅट इज अ गुड, बरी जर्नी जाली तुजी. आनी आयज प्रिन्स जेकब म्हणल्यार म्हाका दिसता सगळ्या तियात्रीस मोग्याच्या तोंडार नांव आहाच. ओके. प्रिन्स जेकब म्हणून नांव तुका कोणें शिको मारलो? तेजे आदी पयलीं सांगता तुवें म्हटलां की प्रिन्स जेकब हें नांव सगळ्यांच्या तोंडार आसा. हें नांव तोंडाचेर उरोवंक तुवें बरी कर्तुबा करपाक जाय.
बरे तियात्र दाखोवपाक जाय हाज्या पयलीं कितले तियात्रीस येयले आनी गेले कांय तियात्रिसांचे नांवां लोक वळखना पासून पूण तुवें संवसारांत आयला म्हणटूच एक तुजें फूट प्रिंट दवरून वचपाक जाय फाटल्यान कोण चलोन येता तेणें पळोवपाक जाय आनी म्हणपाक जाय अरे तें फूट प्रिंट कोणाचें कोणाचे सो तुवें कोत्ता ती कर्तुबां बरी करपाक जाय कारण कितें जाता प्रिन्स जेकब कॅन बी एन आयडल ऑफ एनीबडी कोणूय घोडये म्हाका पळोवन म्हजे भाशेन जावंक चिंततलो सो भितर म्हाका पळोवन म्हजे भाशेन जावंक चिंततलो जाल्यार म्हजी कर्तुबां म्हज्यो करण्यो पयल्यो बऱ्यो आसूंक जाय दुसरो त्यो रेप्लिकेबल कोत्तलो जाल्यार आपणाक एप्लिकेबल कोत्तलो जाल्यार तुझे तियात्रान मरे तुवें विचारला म्हाका की म्हाका प्रिन्स जेकब हें नांव कशें होय पडलें? नांव हांव रोसफंच्या तियात्रान नाचतालो थापट तियात्रांतल्यान सुरू जालो तेजे उपरांत सर मेंडीस म्हणून आमचो एक कलाकार आसलो उंचल्लो बाबडो ताका सुरगीचे फावो जावं त्या ग्रुपान आसतना फादर आंतोन पेरेरा हाणें ह्या सर मेंडिसान एक हें केलो प्रस्ताव मांडलो की म्हाका प्रिन्स ऑफ कॉमेडी म्हणून नेमचो म्हणून तो फादर आंतोनी पेरेरा आमचे बाणाले फादर सांतोलिनूय आसलो तेन्ना बाणाले ट्रिनिटी हॉलान म्हाका प्रिन्स ऑफ कॉमेडी म्हणून क्रावन केलो दॅट वॉज इन 1982 ऑक्टोबराचे 2 तारखेर आनी तेन्नातान तें प्रिन्स नांव दवरलो जायते जाण म्हणटा म्हाका की प्रिन्सूच नांव कितें तूं आतां King. किंग जावपाक जालो तुवें ट्रिपल सेंच्युरी किंग जावपाक जालो कित्याक म्हजे पाद्री तियात्र 250 शोज जाले पूण आय डोंट बिलीव इन टायटल टायटल्स म्हजो प्रिन्स आसा प्रिन्स जेकबूच आसा तो आसूं दी आतां म्हाका प्रिन्स जेकब कॉमेडी प्रिन्स जेकब हो पासून हांव टायटल यूज करना कित्याक प्रिन्स जेकब म्हणल्यार लोक वळखता हांव कॉमेडियनूय करता सिरियसूय एक्टींग करता बिकॉज एक्टर हॅज टू बी रेडी फॉर एनी एक्टींग एक वर्सेटॅलिटी म्हणटा ताका तेंचो खंयचोय रोल करूंक खंयच्या जाय. वखदार ऑन द स्पॉट घेवचो पडटा म्हाका हे तियात्र मोडाचेर एक म्हाका सांग प्रिन्स बाब तियात्र जे सुरू जाल्ले तूं म्हाका थोडे थोडक्यान आनी पास्ट हिस्ट्री तियात्र कशें चलताले प्रेझेंट कशें चलता आनी वॉट वील बी युअर विजन तुका कितें दिसता हेच्या फुडें 2025 टू फुडें कशें जाय जायते जाण म्हणटा कितें की पयले तियात्र बरे चलताले बरे लोक जातालो पळय पयलेंचें सिट्युएशन आतां ना पयलो सगलो लोक गोंयांतूच आसतालो कांय आमचे तारवटी भाव येताले आतां कितें जाता आतां सगळे परदेसान पावले तो लोकूय कमी जाला आतां कमी म्हणजे लोक गोंयांतूच कमी जाला कित्याक पोटाक लागून तांणी वयचेच पडले आनी आमच्या हातून हांव लोकांचो गुन्यांव करूं ना हातून आमचो सरकाराचो गुन्यांव कित्याक सरकाराचो गुन्यांव कित्याक म्हणटा हांव हांगा नोकरी मेळो ना म्हणूनच ते तुमी पळयलें आतां आमचे तियात्रीस पासून आतां आमकां तियात्र करपाक पळय एज अ तियात्रीस म्हजो स्वताचो ग्रूप आसा 25 जाण म्हजे बरोबर कामाक आसा आर्टिस्ट सगळे तेजे बरोबर लायट्स मॅन आसतात स्टेज सेटींग आसता मागीर पेंडॉल घालपी आसता एडवर्टायजमेंट सगळ्याक म्हणजे इट्स एन इंडस्ट्री पूण जर तर आमकां जर तर गोंयांतूच काम करपाक मेळना जाल्यार आनी कित्याक रावतले आमचे कितले कलाकार परदेसान गेले पोटाक लागून गेले हांव वचोंक ना कित्याक कित्याक म्हाका दिसता ना वाय शूड आय गो आय कॅन स्टील सर्वायव आजून आतां पळय आमकां हॉलां मेळना मडगांव सद्याक हॉल बंद पणजे बंद जाता ओपन जाता कितें जाता कांयच ना सो हांव सरकारा लागीं मागता कितें आमकां तुमची सर्वीस नाका गव्हर्मेंट जॉब नाका कांय नाका आमकां फकत ऑडिटोरियम दियात आमी जॉब जनरेट करतात खरें म्हटल्यार आमकां तियात्रिस्तांक गव्हर्मेंटान सपोर्ट करपाक जाय आसलो बाबा येस तुमी कामदार हाडटात काम जनरेट करतात सरकाराचेर पेज ना सो आमकां खरें म्हटल्यार आमचे फाटीर थापड मारून सांगूंक जाय येस यू आर डुईंग गूड म्हणून पूण सरकाराक दिसता की आमी तेजेर कोंत्र म्हणून इट्स नॉट दॅट आमी सरकाराचेर कोंत्र ना हांव जाल्यार सरकाराचेर कोंत्र ना पूण केन्ना वायट कितें आसा तें स्टेजीर रावन सांगोंकूच जाय आतां कितें म्हणटात लोक जायना लोक जाता पूण इट्स नॉट दॅट लोक आतां म्हजो तियात्र पळय मडगांव 3:30 हांव 3:30 पड्डो ओपन करता तुवें नोट केला लोक येवं येनाका 50 लोक येयला आनी 200 लोक येवपाचो आसा म्हणून हांव 50 लोकांक त्रास करची न्हू कित्याक 50 लोक म्हजेर विश्वास दवरून येयला की जेका तियात्र टायमार सुरू जाता हांव टायमार सुरू करता आतां लोक येवं येयनाका दॅट इज अप टू देम तांकां जर तो तियात्र बरो लागला ते येतले बरो लागोंक ना असो कोणाकय पुणक जायना ना लोकांन आमकां तियात्र करपाचें सोडलें ना लोक अजुनूय तियात्रांक येता आतां म्हजो पाद्री पियो तियात्र जालो लोकांनी पयलो 75 शोज जाले भरपूर लोकांनी पयलो हांवें पळयला तो तियात्र 2 फावट येयलो हांव
एक फावटी आम्ही ताचो प्रोग्रामूय केलो स्टेजीचेर हाडलेले ते होय. हय. आता म्हाका तियात्राचे जे न्यू भुरगे पळय येतात तांकां ट्रेनिंग करपाक जरी तर ही आमची पिळगा फुडें वयतली जाल्यार आमी देव भरवशाचेरूच सोडपाचें तांकां ना. तांच्या पासत एक एकेडमी कशी पळय ती एकेडमी लायव्हली आसूंक जाय भुरग्यांक इंट्रोड्यूस करूंक जाय तांकां इन्वेस्ट करूंक जाय तेंचेर आतां जेन्ना कितें हांव तियात्र अकॅडमीचो प्रेसिडेंट आसलो हांवें थिंगा तियात्र अकॅडमीन 15 डेजाचें वर्कशॉप केल्लें आं भुरग्यांक एक्टींग करपाक आनी कितें प्लस कितें केलें स्टायफन दवरलो पळय जो भुरगो कोण येता येता ते ताका त्या दिसांक अमकेच पयशे पडटा कित्याक ताका ट्रान्सपोर्ट आसा ट्रान्सपोर्ट आमची चाव पाणी आमी दिताले सो अशें करून आनी म्हाका दिसता 25-28 भुरगे शिकोंक येयले तांकां सर्टिफिकेटी दिले हें असलें कामां करूंक जाय पळय. कितें आतां तियात्र अकॅडमीन कितें जाता जेन्ना खंयच्याय हितून गव्हर्मेंट मेतेर जालो ताचो दुसपूर जाता आतां तियात्र अकॅडमीन पासून प्रेसिडेंट आहा ते इज पॉलिटिकल प्रेसिडेंट ताणें खंय फाटीं मिटिंगेक म्हटलें की हेज्या आपल्या फुड्यान जे कोण पडे प्रेसिडेंट जाल्यात ते सगळे मोठे म्हणून कोण तो आतां हो आतां आसा तो म्हाका नांव घेवची पळय, गरज ना बरें आतां आसा तो आतां आसा हय तो ताणें म्हटलें खंय की आपल्या फुडें कोण प्रेसिडेंट जाल्यात ते सगळे मोठे म्हणून सगळे बोट. आतां ताका हांव चॅलेंज करता तुजे मेरयेन एक दीस यो तूं आनी हांव बसोया डिबेट करुया कोण मोठो आनी कोण कितें तें लोकांक कळोवन इट इज नॉट दॅट तूं ह्या पोजिशन आसा म्हणून तूं सदांच आसतलो म्हणून सजमा नाका त्या पोजिशनाचेर हांवूय आसलो आसलोलो. तोमाजीन आसलो रोसफन आसलो मागीर आमचो आगुस्तीन आगुस्तीन आसलो सगळे मारियो आसलो सगळे आसले मारियो बिनेजी So, बाबा हे शिकलेले भुरगे तूं तांकां मोठ्या मोडूंक तुज्यान जायना मिनीन दे बांदारी आसलो मिनीन त्या बांदार आसलो सो आय डोंट नो हांव कित्याक म्हटलें म्हूण तेणें पूण म्हजें एकूच तूं तियात्र अकॅडमीन आयला कितें बरें आसा तें कर तियात्रात असो न्हय गेलो खंय मॉर्नाक गेलो फोटो काडलो पेपरार घातलो खंय हिंगा गेलो फोटो काडलो आमकां म्हाका जाल्यार तें करपाची गरज आसा हांव तियात्र अकॅडमीन 3 वर्सां आसलो हांवें म्हाका मोटोर आसलें तियात्र अकॅडमीचें म्हज्यान जाय जाल्यार म्हाका डेली मडगांवां हाडून व्हरोन पावोवपाक जातालो पूण हांवें त्या ड्रायव्हराक चिंतलें तो बाबडो म्हाका हाडूंक येतलो फक्त पणजे वयतलो हांवें तियात्र अकॅडमीचें मोटोर केन्नाच यूज करूंक ना हांव म्हजें मोटोर घेवन वयतालो ती पेट्रोलीक पयसो पडे तो म्हणटालो तो हांवें तियात्राच्या कामाक म्हणलो व्हेरी गुड ना पूण तितून एक म्हणणी आहा जो एक एक पद अधिकारी पळय आसता तेजी ती खुर्शी आसता तो जेन्ना सोडून वयता खंय न्हू बरो मनीस सोडून वयता तेन्ना एक चीट बरोवन दवरता खंय तेज्या कोदेलीचेर दुसरो येता पळय ताका ती वाचूंक सो जेन्ना तो दुसरो येता तेन्ना ताका एक शिडकावणी आसता ह्या पदाचेर हांव आसलोलो हांवें म्हाज्या पयले कोण आसलेले तेजेर खबरो केल्यो आतां तूं कितें करतलो तूं त्यो चिंत जेन्ना तूं ह्या पदाचेर येतलो ही चीट वाच मागीर उलय कित्याक तुज्या फाटल्यान येता आनी तोय तुका सवय. तेच म्हणटलो आनी पळय म्हाका 3 वर्सां जावच्या आदीं म्हाका जाय जाल्यार म्हज्यान कंटिन्यू पासून करूंक जातालो पूण हांवें त्या 3 वर्सां जावच्या आदीं गव्हर्मेंटाक लेटर केली की म्हजी टर्म ह्या दिसा काबार जाता प्लीज रिलीव बरें म्हाका तुका दिसता प्रिन्स बाब सरकारी आमी जेन्ना हें दान घेतात जावं पयशे फंड्स जावं ते तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा जावं दलगाड कोंकणी अकॅडमी गव्हर्मेंट फंड दिता न्ही सो ते फंड घेयले म्हणटच सरकार आमचे हात पांय बांदता काय म्हूण तशेंच आसा न्हू तें आतां तियात्र अकॅडमीन पासून सेम आसा न्हू रुल्स केलेले आसा तुज्यान हें करूंक जायना तें करूंक जायना हे कांतारेचेर म्हणोंक जायना तेजेर म्हणोन तें सगळें आसा कित्याक आतां तें सरकाराचें न्हू तो सरकार तुका दिता तो बिश्तो दिवचो ना आपल्या फायद्याचें चिंतूनच दितलो न्हू आपल्याकूय एक शिल्ड तयार करता हय चडूय उलयलो जाल्यार हॉल बंद करतलो ना तियात्रच बंद करतलो नाजाल्यार फंड खातलो आतां तशेंच जालां न्हू तें तशेंच जालां काय कितें जालां आतां सरकाराकूय नाका आमचें तियात्र जालें आतां हांवें आयकलां ते भाशेन आतां इस्कॉलांनी पासून कोंकणी सब्जेक्ट खंय दुसरे सेट करतात कोण हय NCERT एनसीईआरटी ते सेट करतात पेपर आनीक भुरगीं म्हणटात खंय ती उतरां टिचरी पासून म्हणटात की ती कोंकणी उतरां आसात ती ती व्हेरी समजना. टफ उतरां ती
नॉर्मल उतरा न्हू. सो हें कितें जालां न्हू, दिस इज अ ही टेक्नीक. टेक्निक टू चा- टेक होय. द चिल्ड्रन अवे. हय, जाता तितलें तूं टफ कोर. भुरगीं आतां कितें करता ते कोंकणी नाका म्हणटा फ्रेंच घेता, पोर्चुगीज घेता. सो अल्टिमेटली कितें जातलें की अशें जातलें की भुरगीं कोंकणीची ना, कोंकणी टफ लागता सुट्टले, कोंकणी गेली म्हणटच मराठी जातली फूल. सो दिस इज ऑल प्लॅन. बिग टाइम प्लॅनिंग, येस येस. फ्युचर सिस्टमॅटिक सारखे स्टेप तांची बाय टार्गेट स्टेप. 2030 2040 अशी टार्गेट आसा. आणि मागीर म्हणल्यार कोंकणीक मतां घालपाचो मनीस कमी जातलो गोंयांत. बिकॉज द पीपल जे लोक कोंकणी आतां कोंकणी आनी मराठीचो मराठी. पासून प्रॉब्लेम जाला तेन्ना तें नांव आसा. चळवळीन हांवेनूय भाग घेतलेलो आसा. फादर आंतोन पेरे, पळय तो वन ऑफ द मेंबर ऑफ दॅट कमिटी आसलो. आनी तांचे मरे सदांच एक पळय तूं, ते खंयची कमिटी काडटा न्हू, 7 जाण तांचे गोट मनीस आनी 2 जाण क्रिस्तांवांचे आसता. सो आतां कितें जाता, खंयची मिटींग जाली की ना, प्रस्ताव मांडलो तो आतां पास करपाक जाय. 7 जाण तेंचे ते आत वयर काडटा, 2 जाण आमी जालो. ना म्हणटा. तेच होच प्रॉब्लेम खंय दिल्ली जालो. आनीक थंय प्रश्न येयलो खंयची लिपी. ही पयली लिपी आसूंकूच ना. आमी झगडटा तेन्ना लिपीचे लिपीची खबर नाच आसूंकूच ना. प्रश्नूच नासलो. सगळे बॅनर पासून फाटल्यान पोस्टर पासून रोमीचे आसताले. आनी हांव जाणा, हांव हंबट आमी कांतारां कॉमेडी पयले करताले आनी मागीर ह्या स्टेजीर चडटाले. म्हणजे पयलो फातर पडटा जाल्यार आमचेर पडों दी आनी मागीर ते येताले उलोवपाक सगळे. सो फादर गेलो तेन्ना ते मिटींग फूल गेली तेन्ना फादरान म्हाका फोन मारलो. तेन्ना लँडलायन. जेका फाटल्यान सुरी मारली रे आमच्या. म्हणजे कितें जालें फादर जेका म्हणलो हांगा आतां लिपीचें येयलां आनी आमी दोगूच जाण जाताले आनी ते सगळे मेजॉरिटी. हांवें त्या वक्ताक एका मनशाक फोन मारलो, म्हाका नांव सांगपाची गरज ना. अरे बाबा म्हणलें अशें अशें, आनी तोय तितून आसलो मनीस. म्हणलें अशें अशें जालां, कितें करुया. जेका म्हणलें आसूं, कितें मेवता तें घेवया. आनी हेका लागून मागीर इट इज एक्चुअली बॅक स्टॅबिंग केलां. बॅकस्टॅबिंग जाला. आतां देवनागरी हांव शिकलो देवनागरी. आमचे हितून केजीकसान देवनागरी आसली आमकां. पूण ती म्हाका देवनागरी केन्ना उजार करूंक मेळोंकूच ना. म्हाका उपकारच ना. हांव तियात्र बरयतां रोमीन, सगळें आमचें रोमीनूच जालां. देवनागरी शिकून म्हाका कसलोच फायदो जावंक ना. हय, एक्चुअली एका टायमार पळोवपाक गेले जाल्यार म्हाका दिसता एटलिस्ट 44% गोंयचो लोक, गोंयकार लोक त्या वक्तार जर तर हे इवन एक ओपिनियन पोल घेतलेलो जायत, रोमी लिपी जायी, देवनागरी जायी, वो दोनूय जायो. म्हाका दिसता फकत मराठीक कोण मतां घालचे नासले. हांव आयदर अजून देवळ्या पूट फॉर रोमी और दोनूय. हांव अजून म्हणटा मराठीक फावो तें मेवता. मेवना आमकां रोमन उलयतल्यांक मेवना. आमकां कांय सवलती ना. बूक प्रिंट करूंक जायना, कांय ना. ते आमी प्रिंट करता ते आमचे स्वताचे पयशे मोडून करचे पडटा. आतां तियात्र अकॅडमी तियात्राचे 1-2-3 बूक तालगत पडटा. पूण ते आमकां आतां तूं हितून वच कोंकणी अकॅडमीन तितून कॅनॉट टेकिंग. तेच म्हणटा तूं रोमीन बरोय पूण देवनागरीन कोर करून आनी दी. हाड. सो पळोवपाक गेल्यार आतां इतलो लोक रोमीन उलयता म्हूण सरकार जाणा. आतां इलेक्शन जे मागतात, 1-2 पंगड आसात गोंयान आतां जे रोमी लिपीक लागून झगडटात. तेंची मागणी आहा, चल तुमी आमकां व्हडलें दिनात मरे, थोडें तरी दी आमच्या भुरग्यांक इस्कॉलांनी रोमी भाशेन शिकपाक तरी एक परवानगी दिया मरे. भुरग्यांक फ्रीडम भुरग्यांक फ्रीडम आसूंक जाय, फ्रीडम ऑफ चॉयस आसपाक जाय. आनी एज पर द न्यू NEP जे आहा नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीन हो एक प्रस्ताव आहा तितून. असं आपण कोण उजार करता. जाल्यार आनी इतलो लोक आहा, इट इज नॉट दॅट 5 or 10%. कमीत कमी 20% मायज गोंयकार लोक आहा. जाल्यार 20% लोकांक सपोर्ट करपाक, हेल्प करपाक हो सरकार कसली ही कॉन्स्पिरसी करून आमकां भायर दवरूंक सोदता म्हणून हांव कितें नको. जालां न्हू, वी कॅथलिक्स स्पेशली रोमन स्पीकिंग पीपल have become second class citizens class. of Goa. तुम्ही आमकां सेकंड क्लास सिटीजन करूनच उडयलेले आहा. बिकॉज तेंचे कांय लुकसाण जायना. ना आमकां फायदो जाता म्हूण तांकां दुखता अशें दिसता म्हाका. दिसता न्हू, इट इज फॅक्ट. पळय तशेंच जालां आतां. आनी हितून तेंचोच गुन्यांव ना. हितून आमचेय कोण पडे क्रिस्तांव MLA आसात तेमी आमच्या पासत कांयच करूंक ना. काय करूं ना. कांय करूंक ना. एक फावटी हांवें चर्चिल बाब आलेमांवाक विचारलेलें, मारियो मिनेजीस कंपेरिंग करतालो
हितून रवींद्र भवनान. आणि तेन्ना हे चाललेले त्या टायमार सरकारान 12 कॅबिनेट बर्थ मिनिस्टरांतले 7 कॅबिनेट बर्थ मिनिस्टर्स क्रिस्तांव आहलेले, मायनॉरिटीचे आहलेले. तेंच्यांनी करूंक जाता जाल्यार जायते करूंक जाताले तेन्ना, बिकॉज कॅबिनेटान नोट मूव करूंक जातालो. तेन्ना आमचो थॉमाजीन स्पीकर आसलो. होय, आणि हांवें तोमाजीन बाबाक एक फावटी विचारले, हा. एक फावटी तोमाजीन बाबान एक्सेप्ट केला. तो म्हणटा थंय तरी खंय चुकला. तेन्ना जाल्ले जाल्यार पळय तेन्ना तरी करूंक जाय आसलें करूंक जाय चुकलां आसलें. जाल्यार. पयर हांवें पास्कॉल दे चिकाली बाबा कडेन विचारतालो आमच्या तियात्रिस्तांचो, भुरग्यांचो तसोच जाणट्यांचो डेट आहा काय म्हणून. तो म्हणटालो तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवान म्हणटा तो एक डायरेक्टरी आहा पळय. सो म्हाका कितें दिसता मरे जॅकॉब बाब, तुज्या असल्या मनशांनी फुडें सरोन, हांव जाणा इट इज हाय टायम नाव फॉर यू, तुजोय म्हण तूं रिटायरमेंट प्लॅन आसतलो. नो आय एम नॉट. नॉट गोइंग नो टू स्टील नो. माझ्या भाशेन हांव रिटायर जाता म्हणटा पूण जायना, मोरो पासून उठतलो. एक्टर कॅन नेवर रिटायर. हो ग्रेट. त्या भुरग्यांक पासून एक तांकां एक 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 न्यू तियात्रिस्ताचो एक बायोडेटा घेवन तो जावं सोशल मिडियांतल्यान पासून पब्लिशींग जालो जाल्यार दॅट ऑल्सो विल बी अ गुड आयडिया. हांव आसतना आमी एक्चुली कलाकारां काडून इंटरव्यू घेताले Yes. तेंचे आनी रिकॉर्डेड ते आसात. आसा मागीर कितें जालें, आमचे जायते आर्टिस्ट भायर गेले. सो अशें जालें की ते भायर गेले, ते आपल्या पोटाक लागून गेले. हांवें मागीर हांव आसतना प्रस्ताव घेतलो की ते कलाकार जे हांगा येतात तेन्नाय तेन्ना. तांचोय सत्कार करपाचो आनी तांकां तांचो इंटरव्यू करपाचो. कित्याक तांणी वयच्या आदीं गोंयांत आपलें जायते भरपूर केलां. दान केलां. भरपूर केलां. फाटीं तेच प्रेसिडेंट आसा तियात्र अकॅडमीचे प्रेसिडेंट होय. आतां आसा, तेणें म्हटलें खंय की भायर आसा तांकां एवॉर्ड बेवॉर्ड कांय ना, कांय दिवचें ना, सरकाराचें कांयच मेळचें ना. आर यू गोईंग ऑन रेकॉर्ड? येस, आय एम गोइंग ऑन रेकॉर्ड. कांयच मेळचें ना. हांव म्हणटा खरें म्हटल्यार तांकां डबल एवॉर्ड दिवपाक जाय आसलो, कारण तेणी गोंयांतूय काम केलां आनी कितके जाच्या जावन तांणी भायरूय वचोन आजून गोंयच्या खातीर आनी कोंकणी पासत आपले तियात्र करता. इट्स नॉट जोक. लंडनाक गल्फाक रावन तियात्र करप, तांकां कामाशी वेळ मेळना, पूण तरी आसतना काम काबार जालें येतात, धांवन धांवन येतात, रिहर्सल करतात, फक्त नायट ड्युटीक वेतात करतात. तेणें खरें म्हटल्यार आपले कोंकणीक योगदान दिलां. तांकां म्हणल्यार डबल फेलिसिटेशन जावपाक जाय आसलें तांचें. सो हें म्हटलें खंय ना, तांकां एवॉर्ड बेवॉर्ड कांय वचचो ना. दिस इज रॉंग. रॉंग. आनी तूं त्या पोजिशनाचेर बसून आसा, हू आर यू टू डिसायड कोणाक एवॉर्ड दिवचो नाका तो. येस. तेंची ती कमिटी आसता तांकां डिसायड मागीर? करून. आनी जे भायर आहात ते समटायम्स तेंचे पळय काळीज धबधबता होय. दॅट इज मच मोर. मागीर? हांवें पळयलां युकेक सान जावं कोएट बारेन सान ते भायर हे आसत, भायर आसत पूण ते दीस रात ते गोंयच्या पयलें चिंततात. गोंयचे चिंतात आनी गोंयांत कितें चळवळ चलता तेजेर तेंचो चड नदर चड आसता. तांचें नशीब बाबडे. जायते फावटी कोणाक ते लागून भायर वयता सान पयलें. येतात. हांव जाणा एक्टिव्हिजमान पासून ते भायर सान येतात तेन्ना एक 10 दीस पासून येयत खंयच्या जाल्यार एक प्रोटेस्टाक ते हाजीर जातात. पूण आमचो स्वताचो गोंयचो लोक येवपाक फाटीं सोदता. ना कितें जालां गोंयच्या लोकांकूय आतां मरे एज्युकेशनाक करून 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 कांय मेळना आमकां, कांय फायदो जायना आमकां. अशें जालां. कित्याक हांव जाणा कोंकणी पासो जितले हितून हांव गेलां पळय तितलें पद केल्या जाल्यार पद काबार. No, Jacob of that तेजेर तो हांव डिफर जाता. आय डोंट वॉन्ट टू गो इन टू द डिबेट. कांय जायनाय म्हणूंक जायना. जाय ती प्रोटेस्टां जाल्या तेजेर जायतो चेंजीस आयल्या. रिजनल प्लॅन कितें जालो पत्तो घेतलो. हय. CRZ कितें जालें मॉडिफाईड. SEZान कितें जालें चेंजीस केल्यो. सो जेन्ना प्रोटेस्ट करून सगळ्या प्रोटेस्टाक घोडे तेजो आमकां निकाल सारको मेळना. But it does help. करूंकूच जाय. Awareness जाता. करूंकूच जाय. पळय. आनी तुवें प्रोटेस्ट केलो म्हणून यू आर नॉट अगेन्स्ट गव्हर्नमेंट. We are not against government. यू आर अगेन्स्ट युअर पॉलिसीज, नॉट द गव्हर्नमेंट. आणि प्रोटेस्ट आता रिसेंटली तुका सांगता माझे एक्सपिरियन्स मेलावली IIT हाडटा म्हणले तिंगा गरीब लोकांक सारकी फंड पडटाली. प्रोटेस्ट करून एज्युटेशन जावन बंद जालो. मागीर काणकोणान गेलो. काणकोणान प्रोटेस्ट आवाज कोण आहलो जायत ते आपल्याक जाय तशें करतले. मागीर मदें आयकलें काणकोणान फिल्म सिटी येता. गोंयान फिल्म सिटीची कसली गरज आहा? होल ऑफ गोवा इट सेल्फ इज अ फिल्म सिटी. ऑफकोर्स. आता मागीर थिंगा दाळ होपना ते सांग्यार आयले. सांग्यार आमी प्रोटेस्टां गेली. सांग्या वयली भायर पडली. तशेंच त्या प्रोटेस्टांनी आवाज उबारून सनबर्नाची सारकी एक EDM फेस्टिवल तेही बावाड करून आवाज करून बॉम्बे वयता. सावथान सान भायर मारले. नॉर्थान गेले आणि आता आयकला ते बॉम्बे वयता.
तुम्ही हुंय वसात. हे आमचे धाकले माणकुले गोंय आमी ताका फकत एक खूब सुंदर आनी सोबीत म्हणून दवरपाचें. आतां तुजे हांगासान वॉट इज युअर नेक्स्ट स्टेप जावं तुजें विजन कितें फॉर यू, फॉर युअर फॅमिली जावं फॉर द तियात्र? आता सद्याक म्हजो फातिमा सायबीण बोरमाचेची माय हो तियात्र येवपाचो आसा. जायते जाण म्हणटा जेकर तूं आतां रिलिजियस बरोवपाक लागलो, वाय नॉट, Why not? कित्याक ना? आनी आमी जाणटे जाता जाता आमी वी बिकम मोर क्लोजर टू गॉड. So, if I can become more closer to God, it is my duty to bring others also to closer to Closer. God. आणि हो तियात्र पासून बरोवपाक फातिमा सायबीण हांव एग्री जालो. कित्याक लास्ट टायम हांवें गेले उतुमरान पाद्री पिओ केलो, तेज्या उपरांत नॉर्मल तियात्र केलो आमच्या घरांत. आतां परतो म्हाका रिक्वेस्ट केलो द वर्ल्ड फातिमा सायबीण एसोसिएशन, वर्ल्ड फातिमा एसोसिएशन, तांणी म्हाका रिक्वेस्ट केलो की तेका फातिमा सायबीण ह्या वर्स 100वें वर्स जेजुआनी फातिमा सायबीण बरोबर दिश्टी पडलेली. तेजे 100वें वर्स तो म्हणलो जातलो आनी म्हटलं वाय नॉट, करया, करूंक जाता. आतां हें करता तुवें आहा सांकवाळेच्यो सिस्टरी येयल्यो, मागीर आमचो फादर जाकोम दिवारचो ताजेरूय तियात्र कर म्हणून आनी कोण येयले, आनी कालांगुटचे सिस्टरी आमचे हेजेर वडिलांचेर एक तियात्र करपाक. सो सगळे आतां म्हजेशी कित्याक येतात? तियात्रीस आसा जायते, कितलेच तियात्रीस आसात, पूण ती जाणात की कितें केलें जाल्यार प्रिन्स जॅकोबूच करतलो. आनी हें असलें करपाक कोण फुडें सरोना, कित्याक हाका जायतें काम आसा, जायतें रिसर्च आसा, जायतें शिकचें पडटा, जायतो पयसोय मोडचो पडटा. सो हांवें म्हज्या तियात्राची तिकेट 200 अजून दवरल्या, कित्याक म्हाका फातिमा सायबीण ह्या तियात्राचेर पासून म्हाका पयसो करूंक नाका, जाता तितल्या लोकांक पळोवंक दी. सो फुडाराक पासून म्हजे लागीं घडटा रिलिजियस तियात्र करपाक जावं पासून हांव करतलो. हेजेर हांव तुका एक शाबासकी दिता प्रिन्स जाकोब बाब. हांवें म्हणलें म्हूण तूं व्हडलो जावचो ना, पूण एक वन थिंग आय कॅन विथ द कमिटमेंट म्हणूंक येता. एवरी टायम जाकोब बाब तियात्र पळय बरयता तो इतिहासान वयता. ही डज रिसर्च आनी रिसर्च करून जरी तर तो 1947 दाखयता जायत एक सीन, ही गोज बॅक टू 1947 नॉट ओन्ली बाय द वर्ड्स बट ऑल्सो बाय द कॉस्ट्युम्स. पळय तुजो हांवें सांत पाद्री पिओ पळय पळयलो, हांव वॉज शॉक्ड. तुवें पळय ते कॉस्ट्युम्स पळय केले, हांव चिंतूंक पडलें बाबा इतलें इमॅजिनेशन कशें केलें काय म्हूण. त्या वर्साचे ते इरा Era. यू हॅव टू डू अकॉर्डिंग टू Go दॅट. back. अदरवायज करून फायदो ना. फकाण जालें ती वर्साची दूट आनी आतां तूं पळय सुट. सुट्टेन घालता तो. आतां फातिमा सायबीणीन पासून ड्रेसींग भरपूर आसा. लॉट ऑफ मोर स्ट्रेस इज ऑन दॅट. आतां आमी जल्मान येता तेन्ना मरो पासून म्हणटा ते आमी पॉलिटिक्स सोदतात. मे बी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स आमी करिनात, ओ वी मे नॉट बी कॉन्टेस्टिंग लायक यू हॅव नेवर कॉन्टेस्टेड आय थिंक. म्हाका येयल्ले इल्ले ऑफर. लास्ट इलेक्शनाक येयल्ले, हय. म्हाका सांगलेलें की बस तुजो कितलो पयसो. हांवें म्हटलें ना म्हजें तियात्र जालो. तुज्या कितले तियात्र 100 तियात्र करतलो, कितले पयशे सांग. म्हजेशी 4 वरांचेर येयल्ले. एक्चुली म्हाका तेणी हिंगा आपयलो मॅरियोटान मेळपाक येवपाक. हांवें म्हणलें हांव येयना, कित्याक कोण हांव भितर सोदतना कोणी फोटो बोटो काडलो जाल्यार फाल्यां पेपरार घातले म्हणल्यार दांदोड जातली. हांव कित्याक कांय भितर ना. सो कॅन आय कम टू युअर प्लेस काय म्हणलें. ऑफकोर्स म्हणलें कम सी आवर गोवन हॉस्पिटॅलिटी. येयले, बसयले, तांकां बेबी काडलें, पॅटीस काडलें, हॅपी जाले. सो हांवें म्हणलें आमची गोवन हॉस्पिटॅलिटी सोदात आमी गोंयकार सोद. 4 वरांचेर येयल्ले, त्या रातीक 8 वरांचेर गेले. म्हाका सांगोन मातशें हें तें आतां 2027 कितें आहा तुजें? ना. म्हाका पळय सो फुल पळय, स्टॉप. म्हाका ना इलेक्शनाक. हांव इलेक्शनाक सपोर्ट करता. पळय दॅट इज कोण इलेक्ट्रल पॉलिटिक्सान ना, Yes, बट ना. पॉलिटिक्सान. बट म्हजो कोण आमदार कोण फातोर्डा बसतलो तो बरो मनीस. म्हाका कितें जाय, आमकां फातोर्डाकारांक कितें जाय तें दुसरो कोण येवन करचो ना. हांवें मेतेर जावपाकूच जाय. हय. हेका लागून आय इंटरफियर इन दॅट पॉलिटिक्स. बट इलेक्शनाक बसपाक ना. हांव आसा तो बरो आसा. लोक तुका सांगता तियात्रीस मोरो पासून तियात्रिसाक मान आसा. पूण एक पाट पॉलिटिशियन जालो आनी तूं पडलो, मागीर तुका कोण 10 दोळ्यान 5 वर्सांनी कोणूच पळयना. आनी तूं सर म्हणल्यार तूं शिकयताय न्हू. आतां हय. म्हाका सर म्हणटात, हांव एक्चुली सर न्हय. सगळे सर रे लायफान. एवरीबडी टीचीस समथिंग आय टू एम समबडी. टीचिंग ट्रूथ. Yeah.
आता 2027च्या इलेक्शनाक जाकोब बाब तू म्हाका सांग, आम्ही हो सरकार चोर, सरकारान माट लायल्या, सरकारान निसंतान केला, दीस रात कोत्तात, आम्ही रस्त्यारूय असतात. आता 2027 इलेक्शनाक हांव जाय ती तजवीज कोत्ता, सगळे पार्टी जावं, सगळ्या भुरग्यांक एकठांय हाडपाक आनी एक 1 to 1 फायट दिवपाक. ह्या म्हाज्या जे एकमतीन जे हांव कोत्ता, ह्या प्लॅटफॉर्मांतल्यानय कोत्ता हांव. जाल्यार तुका कितें दिसता, आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन हे 1 to 1 फायट करूंक जाय ओ नाका? जावपाकूच जाय. आता नावेली पळोवंक ना ते हय. 9 जाण कितें बसले, येयलो बोलतोच मनीस, केदनाच येयनाहलेलो तांचो मनीस, तो येयलो. सो ती जर तर दोगूच जाण आसलेले 1 to 1 फायट शुअर शुअर. सो ह्या फुडें अशें जावपाक जाय 1 to 1, पूण तें जावचें ना. कित्याक ते आपले पयशे मोडून ते एकाय बसयतले, तेकाय बसयतले. सो वोटां जाता तितली स्प्लीट जातलीच न्हू. ना एटलिस्ट हांव त्यो कमीच कमी ज्यो 4-5 पार्ट्यो धरया आमी, हे तरी एकठांय येवंक जाय न्हू. हय, जावंक जाय. जावं काँग्रेस, जावं गोवा फॉरवर्ड, आरजी आनी आम आदमी पार्टी आनी हे टीएमसी धरया आमी. हे जरी जर 5 जाण एकठांय झाले जालें. आनी टायम टू टायम जरी तर तेमी सिटां डिस्ट्रिब्युशन करून इन एडवान्स सगळे मागीर एकठांय जावन आपापले सगळे कॉन्स्टिट्युन्सी काम केले पूण जाल्यार पळय कितें जाला एंटनी, कोण गोंयचें चिंतिना, आपले पयलें चिंतता. अशें जालां. आतां कितें कोणूय जर तर हो इलेक्शनाक बसता तो पासून बेश्टो पयसो मोडटो ना. तो जाणा आपणें जर तर हांगा 50 लाख म्हटले, आपण निवडून आयलो, आपण ते 1 करोड कसो करूंकूच जाय आपणाक. यू आर अ डायरेक्टर, एक्टर, कॉमेडियन पार एक्सलन्स, रायटर. आता तुजो जो आता नवो तियात्र पळोवपाचो आसा फातिमा साहेब. फातिमा साहेबीणीचो, तेजेर तूं ती संदी घे, आमच्या गोंयकार लोकांकूय सांग. हांवूय लोकांक म्हणटलो, प्रिन्स जाकोबाचे तियात्र कोणेय चुकोवचें न्हू. एंड इफ यू वॉन्ट टू गो इन रियल टायम, तेजो नवो तियात्र येवपाचो आसा, प्रिन्स जाकोबाच्या तोंडांतल्यान आयकुया. फातिमा साहेबीन बरमाशाची माय. सो हो तियात्र पळोवन घेयात. हो एक दुसरेच तरेन केला हांवें. खूब खर्चूय आसा ह्या तियात्राक. मांडावळ 8वे स्टोरीची जाल्या. कलाकार आमी आतां ऑक्टोबराचे 10 तारखेर रिलीज जाता, पूण हांव सप्टेंबराचे 10 तारखेर रिहर्सल कॉमेस केली. 1 म्हयनो आदीं. 1 म्हयनो आदीं रिहर्सल सुरू केल्ली. आयज पासून आमचे रिहर्सल चालू आसात. आनी हांवें तशें हांव आर्टिस्टांक सांगता तेन्ना म्हजे लागीं विचारलें जाल्यार, जेकब डेटी येयल्या, डेटीचें चिंती नाका, पयलीं तियात्राचें चिंती. तियात्र बरो जाल्यार डेटी आपुणूच येतली. ऑक्टोबराचे 10 तारखेर पयलो तियात्र तुजो खंय? पणजे कला अकॅडमी. आनी हो तियात्र कितें, इट्स नॉट टिकेटेड, इनवायटीड. त्या दिसाक बिस्मार्क हेर पाद्री सगळे पॅरिश मेंबर तांकां ते सायडीन पळय ते जोमो आसा, द फातिमा असोसिएशन, ते ऑर्गनायज करतात. सो ते आपापले सगळे सावथाचे इगोर्जे आसा तांकां हाडटले दाखोवपाक. तियात्राक म्हाका तेणी आपलो सपोर्ट केला तियात्र सगळे विलेजीन जावपाक. आनीक बाबा आरमान जो लंडनाक आसा, क्रिस आरमान प्रोडक्शन, तो लंडनाक आसा, पूण तरी पूण गोंयां कितें चलता ताका तो हातभार लायता. तो ह्या तियात्राक म्हाका ताजोय सपोर्ट आसा. व्हेरी गुड. आनी दुसरे खंयचे डेटी एडवान्स तुकडे आहा जाल्यार? 11 तारीख मडगांव आमचो 3:30 गोमंत विद्यानिकेतन. आनी तियात्राची तिकेट ओन्ली 200 आसतली. सद्याक हे 2 तियात्रांचे डेटी कन्फर्म आहा. मागीर कितें जाला, मागीर एक 15 दीस गॅप घेतला हांवें. कित्याक मारियानाचो तियात्र लंडनाक आसा. ओ जायते जाण म्हणले, अरे तुजो तियात्र सोडून तूं थिंगा वयता. पळय हांव डायरेक्टर, आनी हांव जाणा दुसऱ्या डायरेक्टराक कसले त्रास आसा, ताणें कितलो पयसो मोडला थंय, ताणें कितें केलां तें हांव जाणा. सो हांवें म्हज्यान म्हणूंक जातलें ना रे बाबा मारियाना, हांव येयना, म्हजो तियात्र कसो सोडूंक जाता. नो, दुसऱ्याचें चिंतपाक. दॅट इज द एटिट्यूड ऑफ ग्रॅटिट्यूड म्हणटा तेका. आनी असले एटिट्यूड ऑफ ग्रॅटिट्यूड आसलेलो मनीस केन्नाच संवसारान सांडोना प्रिन्स बाब. आनी मारियान बाबाचो तियात्र एकदम बरो आहा. हांवें स्वता पळयला. बरो देवाचें नांव जियेता हांव. आतां ताणें पळय तेजे तियात्रान हांव सिरियस रोल करता. मागीर कॉमेडीन कोण एक पावना जालो, हांवें म्हणलें मारियान कॉमेडी हांव करता. ना म्हण लागलो. ना, हो रोल आपण तुकाच बरयलो आनी तुज्या शिवाय हो आनी कोणूय करचो ना आनी जावचो नाय म्हणला, तुवेंनच करून. डायरेक्टर सांगता ते हांवें आयकचें पडलें आनी केलें. एनी हांव देव बरें करूं तुमकां सगल्यांक, म्हाज्या सगळ्या सबस्क्रायबरांक. आनी
असल्या जायते माझे पॉडकास्ट पळोवपाक सगळ्या लोकांनी सबस्क्राईब करचे आणि शेअर करचे. देव बरें करूं तुमकां आनी एंथनी बाब तुकाय देव बरें करूं. तुवें म्हाका हांगा हाडलो आनी आमच्या गोंयकारांक सदांच देवाचें बेसांव तुमचेर आसूं. कोंकणी तियात्र पळयत रावात कारण तुमी पळयल्यार तियात्र आनी फुडें वता. देव बरें करूं. थँक्यू.